स दीस पयलीं नगरगाव आंबेडे वाठारात हनुमान देवळा लागसार श्रवण बर्वे ह्या तरणाट्याची कूड दुबावीत अवस्थेत सापडिल्ली। श्रवण बर्वेचो गळो आवळून खून केल्ल्याचे पोस्टमॉर्टम रिपोर्टांतल्यान उक्ताडार आयिल्ले। खुनाचे घडणुके उपरांत वाळपय पुलिशेन 18 तरणाट्यांक चौकशे खातीर ताब्यात घेतिल्ले। चौकशे उपरांत 15 जाणांक सोडून दिल्ले, मात 3 जाणांक सोडूंक नाशिल्ले। 15 जाणांक सोडले 3 कित्याक सोडूंक ना काय म्हूण जाप विचारपा खातीर आंबेडे नगरगावचे लोक वाळपय पुलीस स्टेशनार आयिल्ले। लोकांचे मागणे उपरांत पुलिशेन आनीक 2 जाणांक सोडिल्ले, मात वासुदेव ओजरेकाराक पुलिशेंत दवरिल्लो। पुलिसांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाचो जापो दितना वासुदेव ओजरेकार आबूज जालो। तेन्ना पुलिशेन वासुदेवाक ताब्यात घेवन ताका अटक केली। उपरांत वासुदेव ओजरेकारान पुलिसांक दिल्ले म्हायती प्रमाण श्रवणाचो बापूय देविदास आनी भाव उदय बर्वे हांच्या मजतीन श्रवणाचो गळो दाबून खून केल्ल्याचे उक्ताडार आयले। तेन्ना पुलिशेन देविदास आनी उदय बर्वे हाका अटक केली। जाली की सध्या सत्तरीन म्हणटकी गोंयान सध्या खळबळ जाल्ली की श्रवण बर्वे हेजो खून कोणी केला। आयज शेनवार आसा आनी आतां रातची 12 जायत आसा आनी आतांच मोठो खुलासो जाल्लो आसा की तेजो खून कोणी केल्लो आसा तो। आमकां खबर आसतली की 15 एप्रिलाक मंगळारा सकाळी श्रवण बर्वे ह्यो 24 वर्साचो भुरगो संशयास्पद तेजो मृत्यू जाल्लो आनी आंबेडे नगरगाव ह्या तेज्या घराच्या गेटी कडेन तेजी बॉडी मेळिल्ली आनी तेजे मागीर तेज्या पयली जी बॉडी आसा ही तेज्या बाबान पळयल्ली अशें तेणी पुलिसांक म्हायती दिल्ली आनी तेज्या मागीर पुलीस तशेंच इतर पथक आसा हे थंय पावोवन वेगळे नमुने जे फॉरेन्सीक लॅब आसा तेंच्यांनी घेतलेलो आनी तेजे मागीर वेगळो तपास करतना तेजी बॉडी आसा ही फॉरेन्सीक लॅबाच्यान तेजो तपास जाल्या नंतर बांबोळे हांगासर पोस्टमॉर्टमा खातीर व्हेल्ली। तेजे गळ्यान दोरी आसलेली अशें तेजे बापायन सांगलेलें, मात जो खुनाचो संशय व्यक्त केल्लो मात जेन्ना पुलीस अधीक्षक उत्तर गोवाचो अक्षत कौशिक कौशल थंय पावले तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की जो खून हो संशय आसा, मात तो खून ह्यो जेन्ना पोस्टमॉर्टम येतलो तेन्नाच तेजो खुलासो जातलो आनी ह्या प्रमाणे दुसरे दिसा म्हणजे बुधवारा तेजो पोस्टमॉर्टम आयलो आनी तेतूर तेजो गळो आवळून खून जालो हें सिद्ध जाल्लें। मेन जो दुबावीत आसलेलो हेका तेंच्यांनी ताब्यात घेवन आयज शेनवारा सकाळी तेका अटक केलेली आसली। हेतून मेन जो खुना मागीर जो कोण आसलेलो तेका सकाळी अटक करून जो वासुदेव नकुळ ओजरेकर ह्यो 43 वर्साचो हेका खुनाच्या आरोपा खातीर अटक केल्ली गेली। जेन्ना ह्यो जो दुबावीत आसा ह्यो कामगार आसा आनी मेळटा ते कामाक वयता आनी हेज्या फाटल्यान ह्यो खुनाच्या आरोपा खातीर तेका अटक केल्या नंतर सत्तरीन एकदम अशें म्हणजे हेणी खून केला हे लोकांक कळनासलें की हेणी कसो कित्याक खून केला। आजुनूय आमकां खबर नासली की ह्यो खून कित्या खातीर केला आनी कित्या खातीर। आयज जेन्ना तेका अटक केली तेन्ना पुलिसांनी जेन्ना चौकशी केली तेन्ना तेणी सगळें सांगलें की खून कसो जाला, कोणी केला आनी त्या पार्श्वभुमीचेर आयज एक मोठो खुलासो जाल्लो आसा की ह्याजो खून कोणी केला आनी तेजो खून केल्लो आसा तेज्या स्वताच्या बापायन आनी तेज्या भावान आनी सद्या आतांच तेका अटक केल्ली आसा। वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।